म्हज्या फुडाऱ्यांक मेळपाक म्हाका कोण आडोवपाक शकना, तो म्हजो अधिकार आसा. त्या नात्यान दिल्लीच्या फुडाऱ्यांची हांवें भेट घेतल्या म्हण मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. तशेंच SIT स्थापनेच्या निर्णयाक मंत्री विश्वजितान येवकार दिला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आमचे जे पंचजन्य म्हणून मॅगझीन आशिल्ले ते जे एक कॉन्क्लेव आशिल्ली ऑन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तेच्या खातीर गेल्लो आनी मागीर तेन्ना म्हाका ऑलरेडी हांवें टायम मागलेलो आमचे लिडरा कडेन. दिल्ली आमचे अमित शाहजी आसूं काय आमचे बाकीचे नड्डाजी आसूं ते आमचे पार्टीचे काय ना हांगा डिस्कस बी ना म्हाजें रिलेशन आसा नड्डाजी कडेन पयलीं पासून आनी प्लस कितें जालें कितें आमी करता कितें करूंक सोदता ना हें पळय म्हाजो अधिकार हांव भारतीय जनता पक्षाचो हांगा सिनियर मंत्री आहा. म्हाज्या लिडराक मेळपाक म्हाका कोण थारूं शकना आनी म्हाज्या लिडरांक सगळें खबर आहा कितें आहा कितें ना ते लिडराक वचून मेळप आनी आशिर्वाद घेवपाचो आसता. हे म्हाजें आतां मंत्री जावन पयली फावट हांव दिल्ली गेला, पयली फावट हांव मेळ्ळा आनी केन्ना केन्ना तेंचे ब्लेसिंग्सची बी गरज आसता की फुडें वचपाक, कारण आमी जें कितें आहा ह्या पार्टीन तेंचे खातीर आनी म्हणून हांवें एक कर्टसी कॉल म्हणून हांव गेलो. तुम्ही गोंधळ म्हणलें फायली पावपाचें थंय पावलो तर दिल्ली विजिटाक कितें लिंक आसा तें कांयच ना. कितें आहा दिल्ली कडेन आनी काम ना रजिस्टर जातले ह्या मॅटरांनी ना. पूण कितें आहा पळय एक लक्षात घे, तुमी मिडिया म्हणून केन्ना केन्ना तुमकां दिसता की कोण कोणाचे एकट्याच्या कोणाचे इंट्रस्टान काम करता तेजे इट्स नॉट दॅट. इफ यू लुक एट इट आय जस्ट रेड आउट एवरीथींग वॉट वॉज डन. इट इज अ मेस. इट इज अ स्कॅम ऑफ आय डोंट नो वॉट level. I don't know what it is. It has to be, but it will reach its logical end. ओके. आणि गव्हर्मेंटान एक SIT फॉर्म केला लँड ग्रॅबिंग इलिगल डॉक्युमेंट. व्हेरी गुड डिसिजन. SIT जे केल्या ते सब रजिस्ट्रान जे डॉक्युमेंट फॉर्ज करून ते घालताले, यू कांट ब्लेम एनी ऑफिसर एंड ऑल. दे हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट. हे जे लोक जे करता न्ही, हे जे लोकांनी जे केला ते तरेचे गोष्टी, they have to be prosecuted. That's a good decision that he has taken. Chief Minister has taken, and I am for that SIT. It is important. नाले कोण खंय भायर रावता तेजी जमीन तिसऱ्या लोकांनी हडप केली तर कशी ती एकदम बरी गोष्ट, एकदम बरी. It is generally pertaining to land records, no? It is land records, and our department has nothing to do with land records. It's pertaining to land records, registration of forged documents, and I'm very happy with the SIT. It's a good decision.